वास्को वाठारांत सिवेजीचो प्रश्न फाटलो कितलोसोच काळ जालो सतायता। हातूंत खंय कितें गडबड आसा तो सोदपाचो ह्यान पयलीं यत्न केल्लो। सोमारा हेल्थ ऑफिसराक आपोवन ह्या सुवातेची पळोवणी केली म्हण म्हायती आमदार कार्लोस आल्मेदान दिल्या। आरडेक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सिटीन इन द सिटी एक क्रॉस जंक्शन हा आणि थिंगा सिवेज लाईन पाईप फुटले लेकिन सिवेज पाईप फुटले थिंगा आणि ती पाईपलाईन लेकिन केबल लेकिन इन द केबल दिस नेटवर्कान गेला आणि तो तेव्हा ओवरफ्लो जाऊन लेकिन गटरान येयले। आता फॉर द लास्ट 15 days आम्ही ट्राय करता फॉल्ट फायंड करपाक आणि मागीर तेका लागून आयज हेल्थ ऑफिसर आपयलो टेलिफोन पीपल आय कॉल द म्युनिसिपल पीपल and then some citizen come there. आयज आम्ही इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमकां आयज कळ्ळें की that the leakage is from somewhere else in the line. So आतां तांकां सांगलां like within 8 days to rectify the problem within 8 days. Sewage is flowing through the open gutter. आम्ही 2-3दा इन्स्पेक्शन केला ताजो आमकां एक्झॅक्ट सोर्स कळनाशिल्लो खंयच्यान सुवरेज येता ती. Sewage water is coming from where we don't know. So today we had Honorable MLA had a joint inspection of sewage department, health department, telephone department and municipality. आणि आम्ही कितें ठरयलां की the sewage department and telephone department will work in this unison to find out from where the problem is, because this is not a local problem. Maybe it is arising from far off sewage chamber. कितें तरी प्रॉब्लेम जाला, पायप फुटला काय कितें जालां तें पळोवचें पडटलें अशें आतां आमी सद्या ठरयलां।